फुडारी पाटफो पुरवणा ए मिकाचें देवस्थान आनी दानाचें देवस्थान. मिकाची घरची वेरी. चॅप्टर 17. इफ्रायमच्या दोंगरी प्रांतांत मिकायेहू नांवाचो एक मनीस आसलो. ताणें आपले आवयक म्हणलें, तुजे कडचे कान वेल्लोले रुपयाचे 1100 शेकेल आनी तांचे विशीं शिराप घालो. तो हांवें आयकला. पळय, म्हजे लागीं तें रुपें आसा. हांवेंच तें कान व्हेल्लें. ताचे आवयन म्हणलें, सर्वेस्पर म्हज्या भुरग्याचेर आशिर्वाद घालूं. ताणें ते 1100 शेकेल आपले आवयक परत दिले. तिणें म्हणलें, हांवें खऱ्यांनीच हें रुपें म्हज्या पुता खातीर सर्वेस्पराक दिवंक एक मुर्ती कांतूंक आनी एक प्रतिमा नोखसूंक आंगवण केल्ली. पूण आतां तें तुका परत दिवंक म्हाका अदीक बरें दिसता. पूण ताणें ते पयशे आपले आवयक परते दिले. ताचे आवयन तेन्ना 200 रुपयाचे शेकेल व्हेले आनी मुर्ती नक्षितोल्या कामदारा लागीं दिले. ते घेवन ताणें एक मुर्ती कांतयली आनी एक प्रतिमा नक्षिली आनी ती मिकायेच्या घरांत घातली. ह्या मनशा मिकाचो एक पवित्र जागो आसलो. ताणें एक एफोड केलो आनी थोड्यो घरच्यो प्रतिमा आनी आपल्या एका पुताक आपलो पुजारी कसो बसयलो. त्या दिसांनी इस्रायलांत राजा नासलो आनी दर एकलो आपणाक बरें दिसता तशें करतालो. जुडाच्या बेथलेहेमांतलो एक tornatto मोनीस जुदाचे कुलयेचो आसलो. तो एक लेवीत आसलो आनी थंय पोरको कसलो जियेतालो. आपणाक खंयच घर मेळत थंय ठिकाण करच्या मोनान ह्या मनशान जुडाचें बेथलेहेम शार सोडलें. भोंवतना तो इफ्रायमाच्या दोंगरी प्रांतांनी पावलो आनी मिकाच्या घरा आयलो. मिकान ताका विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव लेविच्या कुलाचो. जुडाच्या बेथलेहेमांतलो हांव प्रवास करीत वेतां. जंय म्हाका ठिकाण करूंक मेळत थंय हांव रावतलों. मिकान ताका म्हणलें, हांगासर म्हज्या सांगाता राव. म्हजो बापूय आनी पुजारी जा आनी हांव तुका वर्साक रुपयाचे 10 शेकेल दितलों. त्या भायर न्हेसोण आनी जेवण. लेविच्या कुलाचो मनीस त्या मनशाच्या घरांत रावंक कबूल जालो आनी तो tornatto दादलो ताका आपलो एक पूत कसो जालो. मिकान त्या लेविताक sthaplo. तो tornatto मिकाचो पुजारी जालो आनी ताच्या घरांत रावलो. आनी मिकान म्हणलें, आतां हांव जाणो सर्वेस्पर म्हाका बरें करतलो म्हूण, कारण म्हज्या घरा हो लेवीत पुजारी कसो आसा. देवाचें उतर हें.